गोय हे एकूच राज्य आसा जंय विजेच्या दर एका युनिटा फाटल्यान 1.50 पैसे लागता, तर उद्देगीक मळाचेर दर युनिटा फाटल्यान 6.2 पैसे अशें मोल आसा, अशी माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिली। बुधवारा ऊर्जा संवर्धन दिसा निमतान आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत तो उलयतालो। मात हेर राज्यांत विजेच्या दर एका युनिटा फाटल्यान 2.5 ते 3 पैसे काडटात, तर उद्देगीक मळार 11 पर युनिट आशिल्ल्याचें सुदीनान ह्या वेळार सांगलें। Compared to other states, Goa is the only state where we give 1 rupee 50 paisa per unit. बाकीचे कितले 2.5, 3 आणि इंडस्ट्री असते जवळजवळ 11-12. आमचो इंडस्ट्री रेट इज 6.2. आम्ही तेही लक्षात दवरपाक जाय। हे सगळें तुमकां कित्याक मेळटा? बिकॉज ऑफ सेविंग ऑफ एनर्जी। जशें म्हटलें 1 युनिट म्हणजे इक्वल टू 2 युनिट्स तुम्ही सेव्ह केले सारखे। हे आम्ही लक्षात दवरपाक जाय आणि तशा पद्दतीन आम्ही मुखार या येणाऱ्या काळात there are a lot of achievements is to be done by power department and 100% we will do it. कारण आमकां बरी पावर लोकांक दिवपाची आवश्यकता आसा, त्या शिवाय इंडस्ट्री उरचें ना आणि तो प्रयत्न आमचो